राजभास कोंकणी ही अधिकृत कामा खातीर वापरची आनी तरेकवार माध्यमांतल्यान तिचो प्रचार करचो। कोंकणी भास आमची वळख आसा आनी ते खातीर तिची जतनाय करप आमची जबाबदारी आसा, अशें काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकार हांणी म्हळां। गोंयच्या लोकांक राजभास दिसा परबीं दितना अमरनाथ पणजीकार हांणी म्हळें, कोंकणी मोगीक लागून आनी तांणी केल्ली 555 दिसांची चळवळ हाका लागून कोंकणीक वळख मेळपाक मजत जाली। त्या काळांत लोकांनी कोंकणी भाशेचें म्हत्व सगळ्यां मेरेन पावयलें आनी ते खातीर जैत मेळपाक शकलें। आदले प्रधानमंत्री राजीव गांधी हांणी गोंयच्या लोकांक पयली राजभास थारावपाक आदार केल्लो, जो घटकराज जावपाचो मुळावो निकश आशिल्लो। उपरांत 4 फेब्रुवारी 1987 दिसा गोंय विधानसभेन राजभास विधेयक संमत केल्ल्यान कोंकणी गोंयची राजभास जाली, अशें तांणी मुखार म्हळें। कोंकणी ही आमची वळख आसा आनी ते खातीर कोंकणीचो प्रसार जाता तितलो करप गरजेचो, अशें तांणी म्हळां। राजीव गांधी हांच्या यत्नांक लागून 20 ऑगस्ट 1992 दिसा 71व्या दुरुस्ती प्रमाण कोंकणीचो आस्पाव भारताच्या संविधानाच्या 8व्या अनुसुचीत जालो, अशें तांणी सांगलें। 30 मे 1987 दिसा राजीव गांधी हांणी गोंयाक घटक राज्याची भेट दिली। आतां कोंकणी भाशेची राखण आनी प्रचार करप हें आमचें कर्तव्य आसा। सरकारान गोवा कोंकणी अकादेमी वरवीं कार्यावळी घडोवन हाडून तरणाट्यांक साहित्य निर्माण करपाक आदार दिवचो, अशें तांणी मुखार म्हळां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।